खूप बरं दिसलं की आज दोन स्पोर्टिंग इव्हेंट्स हांगा ओपन केले आमी. एक लॉन बॉल आशिल्लो जो आमी सगळे गोंयकार फर्स्ट टायम पळयता आनी स्क्वॉश. सो म्हाका खूब उमेद जाली आज आमी गोंयभरान एक स्पोर्टिंग वातावरण पळयता आनी प्रत्येक दिसा 7 दीस जाले आतां नॅशनल गेम्स ओपन जावन प्रत्येक दिसा वेगळे वेगळे स्पोर्ट्स म्हणजे जे गोंयकारांक आमी केन्ना पळोवनाशिल्ले पयर रग्बी गेम्स जाल्यो. सो ह्यो रग्बी म्हणटा ते आमी फक्त टीव्हीर फॉरेन कंट्रीक जाता अशें आमी आयकताले पूण आज त्यो नॅशनल गेम्सांनी इन्क्लूड जाल्या आनी बरे भशेन हांगा ते जाता म्हणजे म्हणून खूब उमेद जाता. आनी हे सगळे गोंयकारांक आमकां एक संद की ह्या प्लेयरांक पळोवपाक हे गेम्स खंयच्यो आसा त्यो पळोवपाक ही लॉन बॉल जी आशिल्ली आज फर्स्ट टायम एक बरी गेम आमी पळयली. सो एक सगळ्या गोंयकारांक एक बरी एक संदी ही सगळ्या नॅशनल प्लेयर्सांक पळोवपाक नव्यो नव्यो गेम्साक हें करपाक आनी खरें जे आमचे प्रायम मिनिस्टराचें विजन आसा म्हणजे फिट इंडिया जावचें म्हणून थ्रू खेलो इंडिया नाजाल्यार वेगळे वेगळे हे. सो म्हाका आज ते जाता तेन्ना दिसता आनी इतले स्पोर्टिंग स्पिरीट ह्या सगळ्या हाजे मदीं आसा. आज अरावंड 10,000 एथलीट्स आज गोंयांत आयल्या. म्हाका हांव सगळ्यांत चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ताणें गोंय सरकाराचेर विश्वास दाखयलो आनी नॅशनल गेम्स आमकां दिले. आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर गोविंद गावडे सर जो प्रत्येक दिसा स्पोर्टिंग ग्रावंडार वचून सुपरविजन करतालो की खंय कितें कमी पडटा खंय ना खंय आमी स्ट्रेस करपा जाय. आनी सगळ्यांत अखेर म्हणटा तो आमचो प्रमोद सावंत सर ताच्या सपोर्टा शिवाय हें जावंक शकनाशिल्लें. सो ओवरऑल फूल गोंया भितर एक बरें वातावरण आज आनी एक बरें स्पोर्टिंग वातावरण निर्माण करपा खातीर स्पोर्ट्स मिनिस्टराच्या पोतान चीफ मिनिस्टराच्या पोतान सगळे ऑफिशियल्स गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आज सीओ आमचो कॉर्डिनेटींग हें आशिल्लो हांगा. सो प्रत्येक जाणांचो इनवॉल्वमेंट आनी एट लास्ट आमच्या सगळ्या गोंयकारांचो इनवॉल्वमेंट ह्या गेमीन आशिल्लो म्हणून म्हाका दिसता दीस गेम्स इज अ व्हेरी बीग सक्सेस. सर गोंयचे परफॉर्मन्स कशें पळयता तुमी? गोंयचे खूब बरें म्हाका दिसता आमी 2 गोल्ड घेतल्या 5 सिल्वर घेतल्या आनी 30 ब्रॉन्झ घेतल्या. सो म्हाका दिसता फॉर द फर्स्ट टायम म्हाका दिसता इतले मेडलांनी अजून काबार जावना. सो ती मेडल टेलीय वाडटली. सो गोंय पसून आज वेगळी स्पोर्टिंग फिल्डान चडशे चड येवपा लागल्या आनी हाचें कारण एकूच की आज स्पोर्टिंग जे बजेट आशिल्लें सेंट्रला कडल्यान जे 800 कोटी आशिल्ले पयलीं ते आज नरेंद्रजी मोदीन ते व्हरून 2,500 कोटीचेर व्हेला स्पोर्टिंग बजेट. आनी इतले जेन्ना बजेट आसता जेन्ना प्लेयरांक फॅसिलिटीज मेळटा जेन्ना तांकां प्रोत्साहन मेळटा तांकां फायनान्शियल खंय तरी हेल्प मेळटा तेन्ना म्हाका दिसता हे लोक पसून नाजाल्यार आमचे भुरगे पसून स्पोर्टिंग फिल्डान वचून आपलें नांव कमोवपाक सोदतात. त्या खातीर हांव ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें जें विजन आसा आमचें फिट इंडिया जावचें आमी स्पोर्टिंग इव्हेंटान खेलो इंडिया जावं त्या मोमेंटानसून बरे प्लेयर जावचे हें म्हाका दिसता साध्य जाता. आज एशियन गेम्सान आमी पळयलें की इतले मेडल्स आमी घेतले एंड आवर व्हेरी आनी आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जेन्ना गोंयान आयिल्ले ताणें सांगलें की वी आर बिडींग फॉर 2030 youth Olympics and also the Olympics in 2036. So this is a very good news for all Indians. म्हणजे गोंयकारांकूच ती सगळ्या देशभरांतल्या लोकांक एक बरी न्यूज की आमकां हांगा ऑलिंपिक्सूय आमी बीड करता आनी तेंय बी साध्य जातलें. It shows the faith the the central government has got in the leadership in Goa government. आनी सगळ्याक पयले आमी आज रस्ते बरे आज हांव खंयची तरी एड पळयतालो म्हणजे प्रत्येक गोश्टीक तुमी काणकोण ते पेडणे धरात आनी खंयच्याय वाठारांत धरा इवन रुरल एरियाज आतां सगळ्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर इतलो बरो जाला की आज सगळ्यांक जे एथलीट्स आयल्या ते आमकां सांगतात की आमी जेन्ना खेळपाक वता खंय वता द रायड्स आर सो स्मूथ द एटमॉस्फियर इज सो नायस. दीस इज हें गोंयकारपण आमचें आनी हें गोंय आमचें जें आमी आज लोकांक दाखोवपाक पावले आनी वीच इज ऑलरेडी ऑन द मॅप. I think Goa has come of age in more ways than one. Even in sports, it is so heartening that our medal tally also is already 30. It will cross and we will get more medals. What does it show? That Goan sportsmen, sportswomen are no less than anybody else in the country or the world. And in that direction, Goa has been working under the leadership from the center of our esteemed leader, Shri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister, Anurag Thakur ji, and here Dr. Pramod Sawant and Govind Gowde. We all work collectively to make sports happen in a manner. Local sportsmen will get more and more opportunities in the future. This is just a good beginning. With the hosting of the 37th National Games, I think this has gone a long way in showing the commitment of the state to sports, of proving the commitment of the sportsmen and women to really excel in their respective field and see that they own laurels not only for the state but later on
participating even in the Olympics for that matter and winning golds for the country. This is what is their goal. So I congratulate all of them, and I'm sure they will perform even better every year, with more talent being scouted, with more people being trained, they getting their requisite training. This is going to help sports to move to a level where we would be perhaps be the main sporting nation in a couple of years or 2-3 years. That should happen. I see it happening. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.